सुरुवात एक गीत घेऊया, A11 पेज 5. देवा तू आमचो तुका बसून म्हणून येता. देवा तूच आमचो शिवो जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तू आमचो तुका बसून म्हणून येता. देवा तूच आमचो शिवो जिवीत तुका भेटून दिता. बापा खुदात्म्या वंदन महिमा सासना. बापा खुदात्म्या वंदन महिमा सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. जीवन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो कसे जावं कामिलो गुदिनो हे आमच्या बाबाक आयज वरोस मरता. देवान ताका आपोवन वेल्यार आयज ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवाक आमी दिनवासूंक आयल्या. ताचे खातीर मिसाची भेट भेटोवंक ताका जेजूच्या पुनर्जिवणपणांत वांटो दिवंक मागूंक आमी आयल्या. तर ह्या वेळार ही आमची खालती मागणी आनी आमची भेट देवाक भेटोवंक आमी आयल्या. ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातके सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बाग्यान सदांच आंकवार मरी सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात पूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. दयाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं कोयसांक कामिलो गुदिनो तुज्या पुताक आपणे सदां आशेल्ले पातकाचे बोगसणे दी. तुका सुपूर्णायेन ओळखून आनी रोप रोप बगून सासणांक तो बागी जाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां.
धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून पिसिदियेचे अंत्योकींत पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत उबो रावन म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, आब्राहामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचें फर्मण मारलें आनी ती घोडोन येशी गेली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना, तरी ताचेर मरणाचें फर्मण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलें छाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एका समाधींत निकी पिलो. पूण देवान ताका मेलल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी गालिलेंत थावन आपणा बरोबर जेरुसल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरजे मुखार हें अजुनूय ताचे साक्षी, ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जीवन करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट कोत्ता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांव तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सगळीं म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकांचेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. लोखंडाचे बेतकातयेन तुमताची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मुडक्या भाशेन ताची कूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें बें दवरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Alleluia.
सर्वेस्पूर तुमची सवय आसून तुमचे सवय आसूं जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणो. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तुकूय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमच्या दर दिसाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमी जण एकलो उचांबळ जातातूच. जायती भिरांत, पिडा, कोस्ट आमच्या जिवितान भितर सरता. आनी असल्या वेळार आमी जण एकलो उचांबळ जाता. कितें करचें आमकां कळना, कोणा सुरशी वेचें आमकां समजना, कोणाक सांगचें तेंवूय आमकां कळना. असल्या वेळार जेजू आमकां जण एकल्याक आपल्या सुरी येवन आमचें जण एकल्याचें काळीज, उचांबळ जाल्लें काळीज ल्हव करूंक आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या कुशालकायेंत आमी आसां. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार शिसांच्याय जिवितान जेजू मेला हाचे वरवीं जायती उचांबळाय भितर सरलेली. आनी असल्या संदर्भान आसतना जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसांक आनी आमकां सोगटांक कोणाचेर भावार दवरचो, कोणा सुरशी वेचें, कोणाक सांगचें तें आमचे मुखार दवरता. 4 संदेश जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमचे मुखार दवरूंक सोदता. हे 4य संदेश स्टार्ट्स विथ द लेटर पी. स्टार्ट्स विथ द लेटर पी. पयले सुवातेर आमी जण एकलो आमच्या जिवितान उचांबळाय भितर सरता, भिरांत भितर सरता तेन्ना वी नीड टू बिलीव इन द पर्सन. वी नीड टू बिलीव इन द पर्सन. आनी हो पर्सन कोण काय? जेजूच. काय बरें आपल्या आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेजू आमकां म्हणटा, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर भावार दवरतात तेच परी तुमी म्हजेरूय भावार दवरूंक जाय. होय प्रितीच्या बाबा भयणानो, एका ल्हान भुरग्याचेर नदर मारीत जाल्यार आपल्या वडिलांक तें केन्नाच सांडिना. आनी सांडलें जाल्यार जायती भिरांत ताच्या जिवितान उप्रासता. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान जेन्ना उचांबळाय भितर सरता, पिडा भितर सरता, कोस्ट भितर सरता, वी नीड टू बिलीव इन जीजस. देवाचेर आनी जेजूचेर आमचो भावार दवरून आमची पावलां मारूंक खूब गरजेचें आनी फायद्याचें. आमचो भाव गोंयसांव कातोलीक भाव तो आसलो आनी हाका लागून देवाचेर भावार दवरून ताणें आपली पावलां मारलीं. सदांच आपल्या कुटुंबा सांगाता भावार्थान ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. दुसरे सुवातेर दुसरी पी जी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेवता ती म्हणल्यार वी नीड टू बिलीव इन द प्लेस. वी नीड टू बिलीव इन द प्लेस. आनी कसली सुवात काय ती? जेजू आमकां काय बरो म्हणटा, हांव तुमच्या वन पयलो गेला तुमकां सुवात तयार करूंक.
आनी कसली सुवात काय ती सुर्गीच्या राजाची सुवात, सुर्गीच्या राजाची सुवात। आमी जोण एकलो ह्या संवसारांत थोडीच वर्सां आसात आनी ह्या संवसारांतले पयण आमी सोंपयल्या उपरांत आमी सगळीं देवाच्या घरा आमी वेतोल्या, जे दायज ताणें आमकां जोडून दवरला, जी सुवात ताणें आमकां जोडून दवरला, ते सुवातेक आमी वेतोल्या। आनी वी ऑल नीड टू बिलीव इन दीस प्लेस। आयज आमी ह्या संवसारांत आमी जें कितें आमचें जिवीत जियेता तेंच आमकां ते सुवातेर फावो जातलें। हाका लागून ह्या संवसारी पयणांत आसतना एक पवित्र माणसुगेचें देवाच्या मोगान भरलोलें जिवीत जिवंक गरजेचें आनी फायद्याचें। घोडी आमचो भावूय कोसेसांव हें जिवीत जिवंक घोडी ताणें आपलीं पावलां मारलीं, देवाच्या उतरां प्रमाणे तो आपलें जिवीत जिवंक घोडे आपली पावलांनी तो चल्लो, घोडे जायते फावटी चुकलोय जायत। हाका लागून हे मिसाचे भेटेन मागूंक आमी जोण एकलो एकठांय जाल्यो। तिसरी पी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेवता ती म्हणल्यार वी नीड टू बिलीव इन हीज प्रॉमीस। आनी कसलो प्रॉमीस जेजू आमकां आयज करता काय, आपुणे तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत आपूण तुमकां व्हरूंक येतलो, हो प्रॉमीस आमचे मुखार आज जेजू दवरता। सुवात तयार करूनच दवरिना पूण आमकां व्हरूंकूय येतलो, हो प्रॉमीस आज जेजू आमचे मुखार दवरता। आमकांच प्रश्न करून पळोवया, जेन्ना जेजू आमकां हे सुवातेर व्हरूंक येतलो तेन्ना हांव तयार आसतलो काय? एक पवित्र जिवीत जिवंक हांव ताका आयतो जातलो काय? तर आमकां जोण एकल्याक ताचो आदार मागुया, सदांच आमी ताच्या उल्याक आयती आसूंक आमचें जिवीत तयार सांबाळूंक। आनी चवथी आनी निमाणी पी जी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेवता ती म्हणल्यार वी नीड टू बिलीव इन हीज प्लॅन। वी नीड टू बिलीव इन हीज प्लॅन। जेजू आमकां काय बरो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां म्हणटा, जुंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणोत, जुंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणो। वी नीड टू बिलीव इन हीज प्लॅन। आमकां जोण एकल्याक देवान तरेतरेचे प्लॅन आमचे मुखार दवरलेले आसात। आमी जोण एकल्यान त्या त्या प्लॅना प्रमाणे ताचेर बाबार धरून आमची पावलां मारूंक गरजेचें। जें कितें म्हज्या जिवितान देवान निवडावून हाडलां तें घोडे तुज्या जिवितान आसचें ना, जें कितें तुज्या जिवितान आसा तें घोडे देवान म्हज्या जिवितान घोडे निवडून हाडूंक ना। हाका लागून जें कितें म्हज्या जिवितान घडटा इट इज अ प्लॅन ऑफ गॉड हें समजून आमी पावलां मारूंक गरजेचें। तोरिश्टानो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना हेरीत भाशेन आमच्या भावाक कोसेसांवा पासतूय आमी मागुया, देवान ताका सासणीक सूख फावो करूंक आनी हेरीत भाशेन ताच्या दुखवल्ल्या भावा भयणाक ही बुजवण मेळूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी तांचे पासत मागून देवाचो आदार मागुया। ध्याना तयारी वेळार गीत घेऊया, C24 पेज 38। ते आमकां दिलाय तो मुडो आमी भेटयता, प्रेतुमित्रान मनशाच्या मोगान केला, तो आमकां जिविताचो मुडो जातलो। धूळ आमचे जिणे वितकादीन वाचता, शब्दार्पणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाखवाचो सरात भेटयता, दाखवालीन दिलो मनशाच्या मोगान केला, तो आमकां आत्मीक पिवोन जातलो। देवालात्मीक मनान पातळाची मोग करून आमी बलिदान भेटयता, तुका वंदन आमचे वरदान, तुका वंदन आमचे वरदान। मोच्या बाबा म्हणिलोय मोचे आनी तुमचे बलिदान, सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात। तुमच्या तातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैलीन
आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आढावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सासणाच्या देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुताक कसे जावं कामिलो गुदिनोचेर तुजो सासणाचो उसवाड पांकलो. तो सासणांक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन बेठयता तो योद्न मानून घे म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपण, ताची उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात.
भावार्थाचो गोठ पोरगो तुया Jesu जीवन जाला Jesu नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिवो 14व्या आमच्या बागेवोन बापा फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान किरीत भाशेन आमी आयच्या दिसाक उगडास करून मागता कोसेसांव ही आमच्या बाबा पासत तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ही वेदी सोर भोंवतणी जमलोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागीवोन चुजे बागीवोन धर्म दुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता तर आमकां तुजें उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर लिस्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया Devace
होस्तो जेजू जो म्हणटा जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. जेजून आमकां सर्गेच्या सुखांत वांटो घेवंक आपयल्यान. जिवितान तो आमकां वाट सोत आनी जिवीत बापाशी वचपाची ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस प्रसाद शिवताना गीत घेऊया. D46 पेज 74. प्रार्थुया. बापा बो कोणवळ्या नवी गोठायेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पोसनान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासत तुका दिन वाचून कोयसांक कामिलो गुदिनो आमच्या बाबाक सोर पातकांतलो नितोड करून तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे
सोर पदवेदार त्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेऊया K7 पेज 142. गीत घेऊया R39. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या बाबा कॉसेसा पासत हे पवित्र मिसाचे भेटेन आम्ही मागला. ताच्या मरणा उपरांत व्हडांतले व्हड दान
आमच्यान ताका दिवंक जाता तें म्हणल्यार मागणें. आनी हेंच आमी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी केलां. भावार्थान ताचे पासत आमी आमची मागणी उबारल्यान. आजून पर्यंत ताका सासणीक सूख फावो जावंक ना जाल्यार वेग्यानूच फावो जावंक आमी देवा लागीं प्रार्थून मागलां. आनी आतां ह्या वेळार ताच्या निकीपिण्या जाग्यार येवन अदीक भावार्थान आमची मागणी उबारूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत आनी पयल्या वाचपान पर्यंत एक वस्त जेजू आमचे मुखार दवरता ती म्हणल्यार भावार्थ. आमी जण एकलो भावार्थान जिवंक आनी आमकां मेवलोलो भावार्थ दुसऱ्यांकूय परगटूंक. आनी सोर शेवटी आमी जण एकलो मेल्या उपरांत जेजू सांगाता रावूंक ताका रूप पळोवंक मेळूंक हीच आमची आशा. आनी ह्याच बोरवाशान आमी जण एकलो आमची पावलां मारता. तर ह्या वेळार ह्याच बोरवशान बरोवन कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी भावार्थान उबारतल्या. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. सगळीं म्हणुया. आमच्या भावा पासत आमी मागता. बापान ताका ताच्या गोपान घेवूं म्हूण समजून तीर भावार्थान आमी जण एकलो मागुया. जबाब. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दूख जे आमचेर आयलां आमी तुजेच येवजणीन तीर भावार धरून ते सुखान बदलूंक म्हूण आमी बापाचो आदार मागुया. जबाब. केरीत भाशेन आमच्या भावाच्या कुटुंबा पासत मागुया. मनीस कसो जसो आमच्या सांगाता ना म्हूण घडये जायती दूख तांकां भोगल्या. तांणी हें दूख जें तांचेर आयलां तांणी बऱ्या मनान तें समजून घेवंक आनी अदीक देवाचेर भावार धरून आपली पावलां मारून तांचे पासत मागुया. जबाब. केरीत भाशेन ह्या वेळार ह्या जाग्यार जी भावा भयणां निकेपिल्लीं आसात तांचे पासत मागुया. आनी अदीक करून जांचे पासत मागतलो कोणूच ना सगल्यांक सासणीक सूख फावो कर म्हूण आमी मागुया. जबाब. आमी जण एकलो ह्या संवसारी पयणांत देवाक जाय तसलें पवित्र प्रमाणीक जिवीत जिवंक आनी स्वर्गार बासायल्ली सुवात आमकां फावो जावंक आमकां आदार मागुया. जबाब. सगळीं आमची मागणी एक करून जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थना उच्चारुया. प्रार्थुया. मोगाळ आनी काकलुतसारा बापा, तुज्या मोगाचे येवजणीन तुज्या पुताक जेजूक कोश्टावंक आनी लोजेचें मरण सोसूंक तुका बरें दिसलें आनी हे वरी जिवन जावन आमकां ताणें सोडयलीं. तर हें आमचें दूख मानून घे आनी आमच्या भावाच्या पुनर्जिवनपणाक उपकाराचें कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. जिविताच्या जिवितांतूं तुझे जिवीत म्हाका लागून उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखय. वाचुऱ्याच्या सांगात्यांतूं बापा सरशी म्हाका पावय. प्रेमाच्या सांगात्यांतूं बापा सरशी म्हाका पावय. घरच्यांनी खुदसाचो उमाग घेवचो.
Right,